मोपा विमानतळाक लोक कित्याक विरोध करतात तेच आपल्याक कळना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। गोंयांत 2 विमानतळ चलूंक शकतात अशें तो म्हणटा। गुड्डेमळ वाठारांत प्राथमीक शाळेचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत तो उलयतालो। मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार पुर्तुगेज नागरिकत्वा वेल्यान चर्चिल आलेमावाचेर फोग काडलो। आम्ही बऱ्याचदा मोपा विमानतळाचो विचार करता आसतना खूब जाण बोवाळ घालतात हांगा मता खातीर आनी स्वताच्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर काही लोकांचे बोवाळ आसता की फक्त दाबोळी दवर म्हणून। आमी कितें दाबोळीचे कचरो दाबोळी आसूंक जायच, पण एखाद्या जाग्यार 2 विमानतळ चलूंक शकना अशें कोणाचें मत कित्याक आसा तें म्हाका अजुनूय समजना। पॉलिटिकल पार्टीचो केन्ना एजेंडा कोण सिरियसली घेना, मॅनिफेस्टो तर कोण दवरीत ना, पण भारतीय जनता पक्ष गोंयांत आयल्या पासून आमी जे लोकांक सांगलां तें पूर्ण करपाचो प्रयत्न केला आनी हे करता आसतना अत्यंत अडचणीक सामोरे गेले। तुमी गेल्या मायन कशा पद्दतीन बंद केली, काँग्रेसवाल्यांचे एक बरें तांचे कितें पोट भरपाक ते लोकांक फोंडान घालपाक वेळ करिना, एकदां स्वताकूच घालता। चर्चिलाक पळया, हो पुर्तुगेज आनी हो दुसऱ्या कडेन बोट दाखयता पुर्तुगेज म्हणून। ताका म्हाका दिसता यादूच ना, जाणटो जाल्यामुळे असं ताका रे किंवा ताका दिसलेलें की भायर येवचें ना म्हणून। आतां ताजें सगळें कुटुंबूच पुर्तुगेज। आतां विचारपाचो हांव फाल्यां तुजें सगळ्याक उखलून धाडूं काय म्हणून रिपोर्ट। अरे कोणें जर तूं पासपोर्ट घेतलो जाल्यार तो पुर्तुगेज जालो, पण ते हांव तातूंत वचना। पण हे कशा पद्दतीन जगाक आपल्या एका कर्तृत्वान म्हणजे त्या कायतूक कसो तरी भायर काडपा खातीर म्हणून तांच्यांनी जी गुड्डुलसांव केली पळय थंय वचून भानगडी केल्यो दिल्ली, तातूंतल्यान एक जो निर्णय आयलो त्या निर्णयाचो परिणाम जो 1 लाख गोंयकारांक जावंक शकता हाचो विचार सुद्दां करूं ना हांच्यांनी। मायनी बंद करता आसतना काँग्रेसवाल्यांनी एक क्षणाचो विचार केलो ना की ह्यो मायनी बंद जाल्यो जर तो शाह कमिशनचो रिपोर्ट काडलो आनी पार्लमेंटान घालो प्री मॅच्युअर सारको विचार करना आसतना ताज्या फाटल्यान 1.5 लाख लोक उपाशी पडटले हाचो विचार सुद्दां केलो ना। विचार एकूच केलो, वर्साक 1,500 कोटी रुपया जे पळय मेळटा सरकाराक ते जर बंद जाले जाल्यार पर्रीकार पेट्रोला वयलो टॅक्स दवरता काडून उडयला तो दवरता काय कितें तो पळोवया। म्हाका खूब जाणांनी सांगलें 2 एप्रील 2012 पासून 2017-31 मार्च पर्यंत आमची उतर तशाक तशें उरतले। पेट्रोलाचेर सरकारा कडच्यान टॅक्स लागतलो। पारशे पेडण्यां मानशेची दारां फुटिल्ल्यान सुमार 500 शेतकारांचें लुकसाण जालां। मानशेची दारां फुटून 4 दीस जाले, पूण उपाय काडपाक अपेशी थारिल्ल्या तिडकल्ल्या लोकांनी थळावो आमदार आनी पंचायत मंत्री पार्सेकाराचो राजिनामो मागलो। शेतकारांनी मानस सारकी करची म्हणून मामलेदार उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदनां भेटयल्यांत, पूण मानशेची सादी 2 दारां बांदून काडपाची सरकाराची इत्सा ना म्हूण शेतकार बेजारल्यात। पार्शेंतल्या खाजनगुंडा मानशेची 2 दारां फुटिल्ल्यान खारें उदक वांयगणात गेलें। ताका लागून सुमार 100 एकर शेत पेड्ड्यार जालें। सुमार 500 शेतकारांक ताचो मार बसला। हे घडणुकेक 4 दीस जाले, पूण मानशेची सादी 2 दारां बांदपाक सरकाराक जमना। घडणुकेक लागून मानशेचो इन्चार्ज आशिल्लो पेडणेचो मामलेदार आनी पंचायत मंत्र्याचेर शेतकार तिडकल्यात। आणि हेका म्हाका दिसता पूर्ण जबाबदार मामलेदार आहा, कमिटी आहा आणि आमचो आमदार आहा। मामलेदार ना जेका आमी जबाबदार धरताले बाबा मामलेदारान तूं शब्द दिल्लो की आमी फाल्यां करता, पण ते ना। आतां पळोवचें पडलें शेतकऱ्यांक वाट। म्हणून आज मामलेदाराक मेळूंक आयिल्लें निवेदन दिवपाक मामलेदार आमकां मेळ्ळें ना म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराची भेट घेतली। तेंचे कडेन 2 प्रमुख मुद्दे आमी उपस्थित केले की जी शेतीची हानी मोठ्या प्रमाणात जाल्या, आता तुम्ही ऐकल्या प्रमाणे ती हानी तांच्यांनी दिवची लोकांक आणि दुसरो ताबडतोब रिपेर जावची। ते 200 आणि 300 रुपये न्ही, फूल जितले आमकां पिकतात आणि जितले पीक असतात तितले दिवपाक जाय। 200 रुपये काढून दितलो का 100 रुपये घराक दितलो तेतून जावपाक ना वर्षभर। हे आमचे मेन डिमांड आहे। शेतकार मामलेदाराक निवेदन दिवपाक गेल्ले, पूण थंय कोण नाशिल्ल्यान तांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें। जाल्यार मानशेची पळोवणी करून गेल्ल्या पंचायत मंत्र्याक मानशेची दारां बांदपाक तांक ना म्हूण लोकांनी ताचो राजिनामो मागलो। मिनिस्टर हा मान्य मतदारसंघाचो आमदार तो येयलो आणि त्या मानशेक व्हिजिट दिली आणि त्यांनी मामलेदाराक वॉर्निंग दिली की दारा लाय। आज 3 दीस पर्यंत दारा लागांक ना। मिनिस्टर जर 3 सबंध गावासाठी 3 दारा लावू शकना जाल्यार त्यांनी रिजाइन जावपाक जाय। आज जर आणि 3 दीस हे गेला आणि 5 वर्षा तरी शेत पिकचे ना आणि एका जबाबदार कोण? हो आमचं पारशे गाव हा तो सबंध ह्या वांयगण शेतीचेर जबाबदार हा। फक्त जगता तो त्या एकच तांकां जगण्याचे साधन हे एकच हा।
बारीक शेतकऱ्यांच्यो लहान समस्या सरकारान वेळ वगडाय नासतना सोडवच्यो इतले या कष्टकरी समाजाचे मागणे. प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर. गोंय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती खात्याक ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साचे 15,700/2005 हे प्रमाणपत्र फावो जाला. संस्कृती भवनात जाल्ल्या एका खासा दबाज्यांत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साच्या अधिकाऱ्यान कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकाराक हे प्रमाणपत्र भेटयलें. बरे प्रशासन चलोवपी ह्या खात्याक ह्या आदी हेर जायती प्रमाणपत्रां फावो जाल्यात. प्रशासनातली वेगवेगळी मानांकनां मेळोवपी गोंय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती खात्याक ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साचे 15,700/2005 प्रमाणपत्र फावो जाला. संस्कृती भवनात जाल्ल्या एका खासा दबाज्यान कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकाराक हे प्रमाणपत्र भेटयलें. आमी गोंयच्या भारताच्या DOP टीन जो एक सेवोत्तमाचे जे कितें गायडलायन्स तयार केल्यो त्या वरवीं ह्या सेवोत्तम नावाच्या 15,700 स्टँडर्डा खातीर आमी वावर करपाक सुरू केलो. ऑगस्ट म्हयन्याक आमकां हो स्टँडर्ड मेळ्ळो आनी ताजें आज अशें जाहीर रितीन वितरावण जाता. सरकारी खात्यांक अशक्य आशिल्ली गजाल करून दाखयली म्हूण वावुरपी मुखेल सचिव परिमल रायान कला आणि संस्कृती खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केलें. The path has been shown by the Directorate of Art and Culture. The path of excellence, the path of excellence of service. They have achieved it. We hope the other departments also achieve it sooner than later. And we are able to showcase the best administration in the country in the Government of Goa. गोंयांतले सगळे कलाकार आनी हेर जाणकारांक विश्वासान घेवन कला आनी संस्कृती खातें वावुरता म्हूण ह्या खात्याच्यो सगळ्यो कार्यावळी यशस्वी जातात अशें कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान सांगलें. हांव सुरवातेक अभिनंदन करता आमच्या खात्याचें आनी खात्याच्या सगळ्या स्टाफाचें. तर कारण कित्याक सतत 6 फावट एक सर्टिफिकेट मेळोवपाचें काम ह्या डिपार्टमेंटान केल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार बेकायदेशीर गाड्यांचेर कारवाय करना म्हणून बेजारून मडगांवांत कांय NGOनी एक बेकायदेशीर गाडो उबारून सरकाराचो निशेध केलो. रस्त्या कुशीर बेकायदेशीरपणान गाडे घाल्ल्यांचेर कसलीच कारवाय जायना, मात कायद्यान वेवसाय करप्यांक ताचो मार बसता. बड्डे आशिल्ल्या बेकायदेशीर गाड्यांआड कागाळ करूनय कारवाय जायना. राजकीय फुडारी तांकां तेंको दितात अशें NGO म्हणटात. बोड्डा मडगांवां युनायटेड गोवन वेलफेअर फ्रंट आनी हेर NGOच्या वांगड्यांनी बेकायदेशीर गाड्यो घातला. बेकायदेशीर गाड्यांचेर कारवाय जायना म्हूण तांणी सरकाराचो निशेध केला. गोंया भायले लोक बेकायदेशीर गाडे चलयतात आनी कागाळ करूनय सरकार कारवाय करना. राजकीय फुडारी तांकां तेंको दितात असो आरोप तांणी केला. कायदेशीर वेवसाय करप्यांचे मात लुकसाण जाता. Sudhin Dawlekar, one is Francis D'Souza and one is Deepali Naik municipality, because it's a very clear-cut signal. Just behind this illegal thing what we have erected, there is another illegal thing, and this illegal thing is run by one person. Complaint has been filed, strictures have been passed by the municipality that it has to be removed. But what has happened here is this person has challenged the notice of the CO to the Urban Development Minister's office. When Sudhin Dawlekar had the additional charges, Sudhin Dawlekar gave a status quo on that matter. When Francis D'Souza came, again he applied for the extension of stay. Francis D'Souza clearly gave him extension of stay. They didn't cross-check with the municipality whether it is right or wrong, whether it is legal or illegal. They didn't check at all. Total legal dakhwele ha that this place, this illegal gada is totally illegal. It has to be removed under section 174/3 of the Municipal Act. But Azun Puryan, I have filed my complaint on 22nd of September 2013. Till date, I am struggling, running from pillar to post. सरकारान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी फातोड्ड्यांत बेकायदेशीर गाडे वाडत आसात. सरकार कारवाय करना जाल्यार लोकांनी हेर सुवातींचेर अशे बेकायदेशीर गाडे उबारून निशेध करचो अशें सुकोरो डिसोजान मागला. इलिगॅलिटीक तुमी प्रोटेक्ट करता, मागीर लिगल लोकांक खंय वचपाचें, लिगल धंद्यान कितें करपाचें. तर हांव सरकारान इतलें मागता, इलिगल एक्टिविटीज रस्त्यार इतले तेमी ते काडून उडोवपाच्यो. तेका लागून हांव गाडो घायला, हांव इतले गोंयकारांक मागता, ह्या तुमचें कोणे भशेन काम आयकना. वयता तुमी तेंच करपा जाय, हेले इरेक्ट करपा जाय, हेली स्टॉलां उबी करपा जाय रस्त्याचेर. प्रुडंटा खातीर समीर भट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.